भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय बर्निंग विशय गोंया भितर सध्या चालू आहात. ते बर्निंग विशय असे आहात की ताची धग कोणा लागत आनी कोण तातूंत भितर हुलपत तें सद्याक सांगूं नजो. हाजेरच आमी उलयतले. SIRय आसा. SIRचोय डेटा इंट्रस्टींग आसा गोंयच्या दृश्टींतल्यान, ताजेरूय उलयतले. पांडुरंग बाब गांवकर आसात, लौकीक बाब शेलकर आसा, जॉयल बाब अफान्सो आसा. लौकीक सुरवात तुजे कडच्यान करता. आतां मेरेन ह्या उज्याच्या प्रकरणा भितर जें जालां ताजेर एक गोंयकार म्हणून, एक पत्रकार म्हणून तूं सॅटिस्फायड आसा? जे पद्दतीन इन्क्वायरी जावं जाय पळय न्हू, एक्चुली ऑर्डर येयल्ली तेन्ना सांगलेले 7 दिसाचो टायम दिल्लो का अजून तेजे कांय ब्रिफींग जावना. परत इन्सिडेंट जावन 2 दीस पुलिसांनी ब्रिफींग दिलें इन्वेस्टिगेशनाचें. आमी हें केलां तेजे उपरांत तें बंद जालें. तेजे उपरांत तेंच्यांनी कांय डिटेल्स दिवना. कोणाचे इन्वेस्टिगेशन कशें प्रोग्रेस करता ते फक्त नॅशनल मिडिया आनी इवन लोकल मिडिया लुथराच्या डिपोशनाचे डिपोर्ट करपा खातीर हाडपाक तेका खातीर जे ट्रॅक करताले तेजे वयल्यान त्यो स्टोरी सगल्यो डेवलप जाताल्यो. आतां पर्यंत इमिजिएटली तेणी बर्चाचे हितून पंचायत डायरेक्टर, मेंबर सेक्रेटरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी सेक्रेटरी पंचायत हांकां सस्पेंड केलें. आमकां काल मुख्यमंत्री मेळ्ळो इंटरव्यू घेता आसतना आमी हो विशय काडलो तेजें म्हणजे ऑन रिकॉर्डूच विशय आसलो. सो तेन्ना तेणी सांगलें इन्वेस्टिगेशन म्हणजे मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी जी आहा ती चल्ले उपरांत आनी ऑफिसर तितून भितर आसले जाल्यार जेंच्यांनी परमिशन दिल्या ती जशे ओनर आनी जशे क्लब चलोवपी रिस्पॉन्सिबल आहा तशें तांकां ती परमिशनां दिवपी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल आहा. विशय ऑफिसरा पर्यंतूच आसलो. तेजे वयर कोण ऑफिसरांक कोण डिक्टेट केलें बी जाल्यार थंय पर्यंत पावूं नासलो. सो तेंचेर कारवाय जातली. म्हणजे आनी मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी पावपाक शकता काय ना हाचे विशीं प्रश्नचिन्ह आसा. त्यो गजाली कारण बरोवन इन्क्वायरी कोण करता, नॉर्थ गोवा कलेक्टर करता. डिमांड आसलो ज्युडिशियल इन्क्वायरीचो. असल्या मोठ्या प्रकारान ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. तेजेरूय हांवें मुख्यमंत्र्यांक विचारलें की ज्युडिशियल इन्क्वायरी खातीर ओपन आसतलें. तो म्हणपालो पयलीं ही जावनी आनी कोर्टान मॅटर आहात, कोर्टान मॅटर स्वता सुवमोटो बी ह्यो गजाली सगल्यो घेतल्या. सो कोर्ट येयलोच न्हू पिक्चरान अशें तें म्हणजे तेजो तितलो कल नासलो ज्युडिशियल इन्क्वायरी वटेन. मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी आतां जर पळोवपाक गेलें जाल्यार एक IAS ऑफिसर जो कलेक्टर आहा तो ही इन्क्वायरी करता. तितून एक पुलिसेचो भाग येता, तितून एक फॉरेन्सिकाचो एक मनीस आहा, तितून एक फायर फोर्साचो म्हणजे चड करून हे परमिशन रिलेटेड आनी ह्यो सगल्यो गजाली चॅक करपाक. तेजे एकदां ते स्पॉटार वचून येयले, स्पॉटा वयलें इन्वेस्टिगेशन केलें. तेणी स्टेटमेंटाक वेगवेगळ्या मनशांक तेंच्यांनी बी आपयलां. पूण आजून तेंची कित्याक कंप्लीट जावना वा कंप्लीट जावन सबमिटूय केल्या खबर ना. तेजें इनपूट कांय येना. बट हे जे ऑफिसर आसता पळय न्हू, ऑफिसरांचें एक पयलें म्हणजे सहजा आपल्या कलीग ऑफिसराची कितें मिस्टेक आहा जाल्यार ते सांबाळपाक वयता. आनी ह्यो केसी आमी हांव मुद्दम केसी सांगता. आसगांव गरोड येयले थंय सुद्दां एक IPSचो कॉन्टेक्ट येयलो. PN लेटर केलें, IPSचेर आपल्याच बॉसाचेर एलिगेशन केलें. मागीर फुडें कांयच जालें न्हू. बरोबर अशीच करता. मागीर बर्चाचे हितून अणजुणा पुलीस स्टेशनान एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्लें. क्रायम ब्रांचीन एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलें. तांकां आडोवपी एक IPS आसलो. हे आतां इनपूट येता हे. बरोबर. पूण सादी गजाल आमी कालूच डिस्कस करताली ती चॅक पोस्टाचेर सादें चॅक केलें म्हणून इश्यू गाडयेचो. एक IAS ऑफिसर तेणीच वयर पावयलो आसतलो. तेणी जर वयर पावयना जाल्यार ते SP नोता पर्यंत प्रकरण पावचेंच ना. हे पुलीस गाय सांगचे ना आमी हेका आडयला म्हणून, आपूण चॅक केलो सोडलो. सो तेंची जी हे आहा पळय न्हू तेंची गोंयान रावन मातशी ती दादागिरी वेगळी सोडया. पण हे असले जेन्ना विशय येता तेन्ना ते आपल्या आपल्या मनशाक प्रोटेक्ट करता. हे IAS IPS आहा सो तितून एक ते कळना हांगासर येवन ते वेगळ्या झोनान आसता. सो हे इन्वेस्टिगेशन करता आसतना हेच जे ऑफिसर आहा तेंचो कलीग जर तेंकां खंय तरी सापडटा जाल्यार धरतले काय तो एक प्रश्न. ज्युडिशियल इन्क्वायरी गरजेची. ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. जशें आमी लास्ट डिबेटीन उलयल्ले आतां लॉजिकान सांगलें अशें की ही जी कमिटी आसा मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरीची ती कोणाची इन्क्वायरी करतली, इन्सिडंट कसो घडला तेजी काय बाबा हेका कोण कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तेजी करतली हें आमकां खबर ना. जेन्ना रिपोर्ट भायर येतलो तेन्ना कळटलें की ह्या ऑफिसरांनी इन्वेस्टिगेशन कोणाची केल्या ती. म्हाजे मते प्रमाणे हे आग कशी लागली तेका कोण रिस्पॉन्सिबल म्हणजे ते ओनर
ह्याच म्हाका दिसता आनी कसली एनओसी नाशिल्ली आनी कितें नाशिल्लें ह्याच गोश्टींचांनी म्हाका दिसता इन्वेस्टिगेशन जातली हेतून पूण सगळे व्हरून लुथरांचे घालपाचें सो हांव कितें म्हणटा की इन्वेस्टिगेशन आतां जशें रुबीच्या वेळार सुद्दां जे कोणी ऑफिसरांनी फॉल्ट आशिल्ले कोणाची तांकां सुद्दां तेन्ना रिस्पॉन्सिबल धरून सस्पेंड केलें आनी कितें तेंची इन्क्वायरी केल्ली सो म्हाका दिसता हे केसीन सुद्दां ही घटना आनी गोंयांत जावपाक जायना ही एकूच आनी फायनल आनी अशें जावपाक जायना गोंयांत हेतूंतल्यान शिकपाक जाय गव्हर्मेंटान एडमिनिस्ट्रेशनान सो म्हणून इन्क्वायरी जाताना प्रमोद हांव म्हणटा की त्या ओनरांची तेजे जे मॅनेजमेंट आहा तेजी जावपाकूच जाय पूण एडमिनिस्ट्रेटीव फेल्युअर खंय आहात काय की बाबा हे आमच्या गोंयच्या प्रशासना खातीर हें जालां काय हेजी इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी जशें लोकशिकार म्हटलें अशें आज सकाळीं सुद्दां म्हाका एक कॉल आयलो तातूंत द केप गोवा म्हणटा ती आगोंदाच्या हेजेर जेन्ना एक्शन जाली तेच्या उपरांत थंयसरली एक्शन म्हणपाक थंड जालें आमी कित्याक तर म्हणपाक ते IAS वाले आनी IPS वाले तेंचें कांय कळना म्हणून म्हणजे आतां सगळें स्लो जाला म्हणपाक सगळें जाण सेम विशय इन्क्वायरी केल्या उपरांत अशें लक्षांत येता हे लोक जेन्ना ट्रान्सपोर्टान गोंयांत येता प्रमोद तेन्ना हे लोक आपल्या वळखीच्या लोकांक हांगा बिझनेस घालपाक हाडटात काय ना हें पळोवपाक जाय आनी हे हांकां सांबाळटात काय ना हांकां सांबाळटा कोण हे सगळे जे लोक आसात हांकां सांबाळटा कोण हें पळोवपाक जाय म्हाका दिसता सो म्हाका दिसता की हे जी घटना घडलेली आसा ही मुख्यमंत्र्यान आनी सरकारान सिरियस घेवपाक जाय ही जर आमी सिरियसली घेवना सगळे झडपीचे हितून आसा इतली व्हडली घटना घडल्या आनी हे लोक पॉलिटिकल हितून सगळे जाण बिजी आसात पूण म्हाका दिसता की जे लोक मेल्या तांकां न्याय जर मेळटलो जाल्यार ह्या घटनेची ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी एडमिनिस्ट्रेशन आसो किंवा जे ओनर सायड आसो जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहात सगळ्यांचेर मर्डर चार्जीस घालून तेंचेर केस चलपाक जाय ही बारीक गजाल न्ही प्रमोद कितें म्हणटालो SOPचेर आतां सरकारान काल मुख्यमंत्र्यान तशेंच म्हटलें की इन्सिडेंट क्लबा खातीर 20 वर्सां पासून क्लब ग्रूम वाडटा हांगासर पण तेच्या खातीर SOP खंयच्याच सरकारान करूं ना सो आतां ती इन्सिडेंटा खातीर कॅटेगरीत ना सो तेच्या खातीर SOP अशी नासली ती आतां ह्या इन्सिडेंटा उपरांत करपाक लागल्या सो तुमी क्लबांनी कशें ऑपरेट करचें तांकां सेफ्टी हे सगळे गजाली तेजे SOP करता पण ही परमिशनाचो जो भाग आहा पळय न्हू थंय चॅक्स एंड बॅलन्सीस कशे उरतले हेजेर अजून चर्चा चालू जावना आतां ती मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी जाल्या उपरांत थंय लूपहोल सापडल्या उपरांत बाग ऑथॉरिटी वा ऑफिसर वा पंचायत लोकल बॉडी कशी मिसयूज करता हे तांकां नजर येयले उपरांत फुडें जावपाच्या गायीन तेवूय क्लियर ना पण जेन्ना SOP क्लबां खातीर तयार करता तेन्ना ह्यो परमिशनाच्यो बी गजाली आहा पळय तेंचेरूय कशे चॅक्स एंड बॅलन्सीस आसतले हे आसा न्ही इतली वर्सां जर SOPच ना जाल्यार परमिशन कशें दिताले बार एंड रेस्टॉरंट / नायट क्लब कम नायट क्लब एक कितें आतां वचून सील करता पळय तेय बी पांडुरंग म्हणटा सील करतकीर बोवाळ जाता म्हण आतां इतली जावन सुद्दां हे दोन गजाली न्ही सील करून एक प्रश्न कितें सुट्टा की बाबा हो तुगेलो विदावट सेफ्टी नॉर्म्स परमिशन चलतालो बाय कसो चलतालो हाजेर कांयच जायना ताजेर जावपा नाका जॉयल बाब प्रमोद पयलो क्वेश्चन तुजो डेट ज्युडिशियल इन्क्वायरी पयली हो सगळो प्रकार जालो तेन्ना एक मोठो पॉयंट आयिल्लो करप्शनाचो की देर इज अ बीग करप्शन big level corruption going on with this whole night club thing. When such a charge has been made across sections, don't you think that it should have been fair to launch an independent probe, a kind of a judicial probe? Because what happens is here it is not possible to investigate your own officers or in your own people who are there in the thing. Point number one. Second is, आता पळय 6 clubs त्यांनी सील केले 6 clubs 6-7 clubs they have sealed so far गोया CO2 मागीर तो केप टावन आनी अशें कलांगूट पंचायत has sent notices to 17 clubs 17 establishments 17 clubs they have sent notices saying that we have seen that you don't have those NOCs report back on compliance otherwise action will be taken आणि तांकां एक टायम फ्रेम दिलो this was last Thursday ताका 3-4 दीस दिले तेणी हाडून आमकां डॉक्युमेंट दाखोवचें म्हणून करेक्ट टील नाव नॉट अ सिंगल एक्शन इज टेकन टील नाव नॉट अ सिंगल वॉट आय एम सेइंग इज वेन यू हॅव सील्ड इज 6 on the basis that they don't have a fire NOC or they are in violation, what stops you from sealing these 17? Because either way, if they don't have compliances, if they have, they will say, "Baba, amkode asa, amko ban karna ka." The ideal situation is might sound radical, but something that is necessary. Is that seal everybody. Tell them, show your document and unseal. Yeah, exactly. Simple. Give them time
3 days, 4 days, 5 days, within these 5 days, you produce your documents, otherwise you are going to seal it. मायनिंगा वचून जालें बरोबर सगळें बंद म्हणून मागीर सारकें कायद्यान स्टार्ट करूया म्हणलें कसोळे पळयता आतां हितून वेगळो विशय Somewhere you have to ना पण म्हाका दिसता की जाणा लोक व्हेरी फ्रँकली हांव लास्ट टायमूय उलयल्लो ज्या तरेन थंय जी हळशीक जालो पळय त्या बीच बेल्टाक थंय जशें मायनिंगाक जाल्लें पळय थंय कितें जाल्लें मायनिंगा भितर गोंयच्यो ज्यो मायनींग कंपनी आशिल्ल्यो त्यो 70 वर्सां जालीं सारकी मायनींग चलयताली ताजे उपरांत बूम आयली बूम येतकीर जे एलिमेंट्स भितर सरले त्या एलिमेंट्सांनी घट्टण करून उडयले हे खंयच्यान आयले एलिमेंट्स गोंयांतल्यान आयले ना गोंयच्या भायल्यानूय आयले आनी मागीर तांकां हाडपी गोंयकार आशिल्ले थोडे बरोबर सो एकदां तुका तो कॉलेप्स जो आसा पळय तो गरजेचो थारलो थंय आनी सुप्रीम कोर्टान सुद्दां ती ऑर्डर दिली टुरिजमाची परिस्थिती ताज्या की पास्ट जाल्या आनी ह्या बीच बेल्टा भितर तरी आसा पळय नॉर्थाच्या लेट अस नाव सेग्रिगेट दॅट बीच बेल्ट इन नॉर्थ वीथ रेस्ट ऑफ गोवा कारण संपूर्ण गोंयभर अशी परिस्थिती ना त्या बेल्टा भितर जाली ती त्या बेल्टा भितर मायनिंगा जाल्ले पळय तशें घडये क्रॅकडावन गरजेचो आहा तुमकां सगळ्याक आमी 8 दिसां खातीर सील करतात ह्या 8 दिसां भितर तुमची परमिशन हाडून दाखया ओपन करात अशें मायनिंगान केले तेन्ना कितलेशे 400 कितले ट्रेडर आसले ते गायब जाले शकले ना रातयां जावपाक शकता भितर रातयां भितर हे जे फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर्स आशिल्ले पळय ते गायब जाले नात सेम परिस्थिती हांगा जातली पयलीं बंद करात आनी मागीर सांगात परमिशन हाडून दाखय आनी ओपन कर कांयच प्रॉब्लेम ना कारण हांगे जर परमिशन सोदपाक गेले न्ही एक पयलीं तुवें नोटीस काडटकीर IAS IPS वाल्याक फोन मारतले मागीर कोण मंत्र्याक फोन मारतलो कोण आमदाराक फोन मारतलो आनी तुगे एक्शन सुद्दां तुका सारकी घेवपाक दिवचो ना ताजे परस पयलीं बंद करात आनी तुमी जर कायद्यान चलतात जाल्यार 2 दिसां भितर हाडून दाखया डॉक्युमेंट आनी ओपन करा परत Kalangut Panchayat said the same thing. Within 3 days, you show your documents and continue your business. But within 3 days, if you are not able to respond, then they should have been sealed, no? Correct. Azun sealed जाऊंगा, कौन sealed जाऊंगा? Only these 6 clubs which are randomly sealed across various places. 17 have been. सामकें आनी अगेन मायनिंगाची पॅरलल तुवें बरी याद करून दिली मायनिंगा भितर जेन्ना राजकारणी भितर पडले पळय तेन्ना तुगेली वाट लागपाक लागली बीच बेल्टा भितरय जेन्ना राजकारणी तुगे बिझनेस पार्टनर जावपाक लागले पळय थंय जावं लागलें घट्टण सो ही परिस्थिती जी आसा पळय तुगेली सिमिलर आहा सो त्याची जर सिमिलर उपाय जर काडलो आनी हांव संपूर्ण गोंयचो म्हणना मायनिंग तरी संपूर्ण गोंयचेर हावळ आयिल्ली संपूर्ण गोंयची मायनिंग बंद जाल्लें हांगा संपूर्ण गोंयाक कित्याक तुगेले त्रास दिवया तोच जो बेल्ट आहा पळय त्या बेल्टाकच केल्या पुरी कारवाय 90% गोंयची टुरिजम क्लीन जावन वतलें कोणी इलिगल कोणी पयलो ऐकलं हो क्लब इलिगल चलता वा रेस्टॉरंट इलिगल चलता आनी कंप्लेन केली एक्शन घेवपाक वर्साची वर्सां लागता कारण आमी मोरजेचे ट्रॅक करताले पळय एक फिल्म स्टाराचो हें आहा तेजेर इलिगल आहा म्हणून सो आयज तेजें हियरींग आसलें आयच्या हियरिंगाक फुडली डेट दिल्या ताका डेमोलिशनाची ऑर्डर आहा खंयची तरी ऑथॉरिटीची ती स्टॉप आहा आनी ओनरान सांगलें की आपूण आपलो कसो लिगल हें आपूण सांगता तुमकां आपूण प्रूव करून दाखयता पण तो करिना तो डेट्स घेता हय सो तो पर्यंत चल्ला ते सो एकट्याचे वचून जावपाचें ना तूं लिगल जर आसा डॉक्युमेंट दाखयन 2 दिसांनी स्टार्ट कर परत कितें प्रॉब्लेम This case, GCZMA has declared it illegal. The same Moji club, okay? They have declared it illegal and should be demolished. Order passed zali. Now the same club, after some time, does not demolish it, but approaches GCZMA back again, seeking that kindly review your demolition order. And I is hearing actually. आयज फुडली डेट दिल्या काय जावना करेक्ट आयज हियरिंग जाल्ली But see the audacity. I mean, your demolition order, you are telling the authority to review it. Asa म्हणून सगळे. First of all, GCZMA has held that this club itself is in a no development zone. I add one more point to it. तुम्ही ज्या क्लबाची किंवा ज्या एस्टॅब्लिशमेंटाची गजाल उलयतात ताजेर 4 दीस पयलीं टुरिजम मिनिस्टराचो भाव पोस्ट घालता की कितें म्हूण घालता की हो अमको जो क्लब आसा तो इल्लीगल आनी ताजे दुसरे तुगेले बर्च बाय रोमियो लेन जातले काय कितें काय म्हणून हें कोण घालता हे टुरिजम मिनिस्टराचो भाव घालता पब्लीक प्लॅटफॉर्मार घालता तरी तारीख पे तारीख मागीर हांकां सांगपाचें न्ही तुमी सगळे जाण बाबा एक 8 दिसां खातीर बंद करात तुमची डॉक्युमेंट हाडून दाखयात जांची डॉक्युमेंट आसा ते वचा आनी सरळ चालू करा वचून 8 दिसां भितर गोंयची टुरिजम कॉलेप्स जातलें ना
पण घडये हजारांनी गोंयकारांचे हजारांनी ट्युरिस्ट येतात तांचे आणि जे कंप्लायन्साचे सगळे गौडबंगाल करून दवरला ताजो प्रश्न एटलिस्ट 70-80% तरी सुट्टलो. कितें म्हणटा पांडुरंग बाब? सामकें हेतून न्ही प्रमोद म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आर्थीक वेव्हार इनवॉल्व आहा भितर. तुवें अशें म्हटलें की पॉलिटिशियन म्हाका सांग आतां ते जेचे जयल जे उलयता आनी लौकीक जे उलयता त्या क्लबाचें बांदकाम कशें जालें तूं आतां परमिशन घेवपाक गेला मागीर इतके व्हडले कोटीचो खर्च करून तुवें बांदकाम उबें केलें तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन खंय आशिल्लें, पंचायत डिपार्टमेंट खंय आशिल्लें, लोकल पंचायत खंय आशिल्ली, JDM खंय आशिल्लें, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड खंय आशिल्लो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेप्युटी कलेक्टर खंय आशिल्लो, मामलतदार खंय आशिल्लो. सगळें जालें तेणी कोट्यांनी रुपया बांदून खर्च करून बांदल्या उपरांत तो परमिशनाक येता आनी ताज्या उपरांत ही सगळी नाटकां सुरू जाता ब्लॅकमेलिंग करपाची. तूं इल्लिगल हांव इल्लिगल मागीर पॅटिशनाक घाल आनी हें चालू आसा. तो बंद जावना प्रमोद, कोणूच बंद जावना. हजारांनी पॅटिशन्स पंचायत डिपार्टमेंटान पेंडींग आसात लोकांची. पंचायतीन ऑर्डर दिल्या डिमॉलिश कर म्हणून. हांगा येवन स्टे मेळटा आनी फुडली हियरिंग जायना 5-6 म्हयने एक हियरिंग जायना. CZMAन तर नवीन उपाय काडला. सो हेका जबाबदार आपले ज्युरिस्डिक्शन ना हे थारोवपाक तांकां 1.5 वर्स लागता. सांग उलय. दे आर व्हेरी दे हॅव गॉट टेकन टू अनदर लेवल. आणि मागीर हियरिंग घेवन त्यात तुझी जर ज्युरिस्डिक्शन ना तुका पयलीं 15 दिसां भितर कळपाक जाय न्ही तुजें ज्युरिस्डिक्शन ना म्हणून. एक बरो इंटरेस्टिंग विषय आसा. GCMA हॅज स्टार्टेड अ न्यू ट्रेंड. दे रिव्यू देअर ओन ऑर्डर्स. या म्हणजे पयलीं तरी डिमॉलिशन आसा जाल्यार रिव्यू करता आनी आतां ते म्हणटा येस यू कॅन नाव सुप्रीम कोर्टात सुद्दां रिव्यू करता जाल्यार कितें तरी जाता. पयलींची ऑर्डर आनी रिव्यू हेच्यामध्ये कितें तरी जाता. सुप्रीम कोर्टा भितर सुद्दां ऑर्डर जर रिव्यू करतलो एक तर ती दुसरी बेंचा म्हऱ्या वता किंवा लार्जर बेंचा म्हऱ्या वता. हांगा वच बेंच वच डेस्क. वर्च्याचे केसीन सुद्दां GCZMA मुखार हे मॅटर पावल्ले. म्हणजे 2023 डिसेंबरान जेन्ना ताका परमिशन पंचायती कडल्यान मेळ्ळा तेन्ना केस GCZMA मुखार हा की उदकां ना स्ट्रक्चर इलिगल आहा म्हणून. तेंच्यांनी तेंची टीम करून इन्स्पेक्शन केलें. थंय त्या पात्रांवन डॉक्युमेंट दिवना. सो ते कमिटीक दिसलें सारकें ना. तो खंयच्या बेजिसाचेर डॉक्युमेंट दिना की तुका ज्युरिडिक्शन ना आपूण तुका कित्याक डॉक्युमेंट दिवं. बरोबर. सो तो ते बेजिसाचेर पूण कमिटीक दिसलें तूं दिना न्हू डॉक्युमेंट आमकां ऑन सायट वा आमकां तूं दाखयना. सो तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो हेजें सारकें ना म्हणून. सो ते GCZMAचे मेन कमिटी मुखार येयले. थंय हियरिंग चल्लां. मदीं कंप्लेनंट ना म्हणून फुडें दुखळे. आतां एक केसीन ते चीफ सेक्रेटरीच्या केसीन कंप्लेंटर आपयनासतना डिसिजन आनी हांगासर कंप्लेनंट ना म्हणून चार फावटी फुडें दुखळा हियरिंग. अशें करून करून केसी भितर कंप्लेनंट आपयलोच ना से घेवपाक. ह्या नोव्हेंबराक तेणी ऑर्डर दिल्या की हे आमचे ज्युरिडिक्शन येना. ते 2 मानसो आहा मानस आशिल्ल्या कारणान ते कंट्रोल वॉटर येयले. ते हायटायड लायनाची हितून येना. सो आपले ज्युरिडिक्शन रिगार्डिंग बर्थ 2023 त्याच स्ट्रक्चराचेर. 2023 डिसेंबर 2024 डिसेंबर आनी 25 नोव्हेंबर ऑलमोस्ट 2 वर्सां तेणी काडलें सांगपाक आपले ज्युरिस्डिक्शन ना म्हणून. कितली कठीण प्रक्रिया ही पांडुरंग बाब. त्या खातीर सांगता न्ही एडमिनिस्ट्रेशनान मेजर चेंजीस जावपाक जाय आनी हे अजून मेरेन एक गजाल जे कुवाडे सुटना कळ्ळें तुका. जाचे वेळेला मागीर आमी दुसरी विशयाचेर या आनी ताचेर लौकीक सगळ्यांनी उजवाड घालचो. हे जे बर्च बाय रोमियो क्लब नांवाचें जे प्रकरण आहा पळय ताका फायराची NOC आशिल्ली काय ना. मोठे कोडे आहा ते. एक मोठी कुवाडी न्ही. कारण पळय सगळे जाण सस्पेंड कोण जाला. पंचायत डायरेक्टर सस्पेंड जाला तो हियरिंगाचे बाबतींत गेलो. जी आजूच तुगेलो सस्पेंड जाला. सेक्रेटरी तुगेलो सस्पेंड जाला. तो पंचायत आनी शमिला मोंतेरो तुगेले पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सस्पेंड जाला. लागलो उजो थंय. पण उजो लागपाशी संबंदीत जो डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटान बाबा परमिशन दिल्लें काय ना हाजें कोणू उलयना. आय होप ते मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी भितर तरी येतले. मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरीचो एक मेंबर आहा तो डेप्युटी डायरेक्टर फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस. ताणें सांगपाक जाय. ताणें सांगपाक जाय हें अशें आसलें आपल्या डिपार्टमेंटान तुगेलें कितें केल्लें नाल्यार अशें सारकें हांवें सांगपाक जाय. आतां ह्या इन्क्वायरी कडच्यान कॅन वी एक्सपेक्ट द ट्रूथ. even if there was a fire permission granted, how it was granted, करेक्ट. how it was granted. No, Loki is on another point. When the deputy director of fire is on the inquiry committee, will he even admit that his department did it? हिंगाच तेजो इम्पार्शियल प्रोबाचो एक हे जाता न्हू. सामकें. प्रोब ह्या इन्सिडेंटा उपरांत फायर फोर्सांच्या ऑफिसान खूब फावटी विजीट केली. ऑफिसर मेळपाक रेडी ना अशें वयल्या वयर दुसरे कडल्यान इनपूट येता की तेंचे कडेन फायर क्लियरन्स आमी दिवंकूच नासले. आमचे क्लियरन्स तेंचे कडेन नासलेत म्हणून. पण फायर फोर्सांतले दुसरे ऑफिसर आहा ते सांगता की आमकां खबर आहा तेंचे कडेन क्लियरन्स आसले. विदावट डेट पंचायती कडल्यान बी डॉक्युमेंट पंचायत ते सगळे डॉक्युमेंट घेता न्हू पयलीं. सो तेंचे कडेन क्लियरन्स आसले. कोणी इश्यू केल्ले खंयच्या टायमार इश्यू जाले हेजे कांय डेटा ना वा तेंचे कडेन दिवपाक कॉपी ना.
आतां ती कॉपी फक्त हेंच्यांनी सगळ्यांनी डिलीट केल्यो गायब केल्यो. जाल्यार उरता फक्त ओनरा कडेन तेंच्यांनी दिवची पडटली तेंचे फायलीक आसतली ती कॉपी. तांकां जाय ती इम्पॉर्टंट कॉपी ती तांकां प्रूव करची पडटले आपल्या कडेन आशिल्ली म्हणून आपूण ऑपरेट करतालो म्हणून आनी हो एक्सिडेंट म्हणून कारण फायर डिपार्टमेंटान आपल्या कायदेशीर दिल्ली म्हणून But Pramod, in this whole thing, we are revolving around only fire NOC. या कितलींशी आनी परमिशन आनी आसातच पण मेन फायर न्ही उजो लागल न्ही थंय त्या डिपार्टमेंटाचें एक्शनूच जालें ना काय आनी ताजे विशीं क्लॅरिटीच ना बाकी सगळें आयला वॉटर आयलो मानस आयली हा सगळे पंचनामो चल्ला. As of today, there is still no clarity on what was the cause of fire. या Forensic report, yo sir, they are saying that we cannot conclude that it is because of fireworks. व्हिडिओ सुद्दां असल्या कोता येता तांकां कन्क्लूड करपाक त्रास लागता. ह्या हेचे खातीर काल पयर आनी काल दोन फायर आमची फॉरेन्सिकाची टीम अंजुणा पुलीस स्टेशनाचेर आसली. तेंच्यांनी ते सेम मटेरियल हाडलें जे वयर घातलेले आसले म्हणजे क्रॉस चेक करून घेतले तेंच्यांनी सेम पायरो गन्स हाडली जे सीन रिक्रिएट करता की उजो लागता काय कितें. सो ते सगळे जाले उपरांत तो रिपोर्ट येवपाचो म्हणजे ह्यात ते पायरो गन हरशीं तेंच्यांनी पयलीं चलयला आसतले कित्याक ते आसतात. सो तेन्नाच कित्याक उजो लागलो ते उजो लागपाक ते पायरो गनूच रिस्पॉन्सिबल आसले काय खंयच्यान दुसरे कडल्यान उजो लागून हे सगळे तेंकां ते क्रिएट करून प्रूव करपाक जाय. ते काम चालू आहा फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटाचें. कठीण काम आहे. सो तेंच्यांनी सगळे मटेरियल तसले हाडून बी तेजेर उजो जो पायरो गन वयर वयताले पळय न्हू ते मटेरियल बी हाडून ट्राय केला. But again, there is a probability, no? Every time you do Yeah, fire every thing, time it will not accident catch is an fire. accident. Yeah. Every time you drive a car, you don't collide. No? Collide. So, पांढरे बाब दुसरो विषय आता SIR-चो. एक गजाल लक्षात येता ऑलमोस्ट 9% वोटर एका धपक्याक डिलीट जाले आनी जावपाक शकतात. आनी ते बी आमचे गोंयची वोटर रोला भितर ही जर एक्सरसायज आसा आनी ज्या तरेन ही डिलिशन्स आसात ती पळयतगीर आमी जनरली म्हणटाले की गोंयचो वोटर रोल हो खूब सॅनिटायज्ड रेग्युलर अपडेट जाता बी म्हणून. हो जर आंकडो पळयलो आंग काडपाचें सामकें म्हणजे बिहार आणि पश्चिम बंगालान जे 50-60 लाख जातात ते राज्यां मोठे तेंचे कोट्यांनी वोटर्स तेंच्यांनी. आमची लोकसंख्याच 15 आणि वोटर आमचे 11,82,000-85,000 एप्रोक्सिमेट आमचे वोटर. हेतूंतल्यान 1 लाख वोटर आमचे भितर लिस्टान असे आशिल्ले जे ट्रेस जायनात किंवा तेंचे डेथ जाल्या कोणा कडेन डुयल्या 2-3 कार्डां आसात कोणा कडेन असे वोटर आशिल्ले. सो म्हाका दिसता की एक मोठो एक्सरसायज करून म्हाका दिसता यादी जी क्लीन जाल्या ती बरी गजाल. जवळ 1,42,000 लोकांची नांवां आतां मेरेन काडल्या. ऑब्वियसली भितर 25,000 डेथ जाल्ल्यांची आसा पूण हेच्या वेळान कळटा की कसली लिस्ट घेवन आमी इतकी वर्सां वोटींग केल्या आनी पर्संटेज मेजल्या ती. हांव कोणा तरी सांगतालो आज सकाळी लास्ट आमच्या एक इलेक्शनाक 89% वोटींग जाल्लें. आतां जर एडल्टरेटेड फिगर जर धरले जाल्यार 100% वोटींग जाल्लें चल्लां. उरिल्ले जर 9-10% जर नाच दे डोंट एक्झिस्ट ऑर दे हॅव शिफ्टेड ऑर दे आर नॉट हियर जाल्यार 100% वोटींग जालें चली. पर्संटेज देंवतली कारण हे जे आहा पळय न्हू 10% वोटर जे आतां इन डाउट्स आहा ते 100% वोट करता. किती पर्संटेज ड्युएल आहा ते बरे ते वोट करपाकूच तेंचे कार्ड आहा. ड्युएल कार्ड जी आसा जे सगळे जे वोटिंगाक सगळे येतात बसीन कळटले तेच मारले करी आशिल्ले कोण ते वोटर काय आता हे पर्संटेज देंवतली तेन्ना ते सारखे कोण ते. हाव आर यू लुकिंग एट दिस इंटरेस्टिंग फिगर जोएल बाब. This figure which we said is I think an acceptable figure because first study एक हे करून केले आसली. But what is of concern is marked for deletion. Marked for deletion एक 1,82,000 what is the total? More than 2 lakhs. More than 2 lakhs. More than 2 lakhs voters are marked for deletion. That is the biggest worry. Because खुबशे गजाली आसा की खुबशे वोटर आसा ते आउट ऑफ स्टेट आसा means they have not They are saying that you can represent yourself with a valid document. valid document but I mean to represent they have to be here. Yeah. They cannot do it if there is an online system or something they could have done it, but then how do they do it because they come once in a year, sometimes they come in No, even a family member can represent. yeah so कोणाक हेल्प करताली इलेक्शनाक तेका आतां फटको बसता ना. हय जे आमी जेन्ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराचो इंटरव्यू केल्लो तेन्ना तांणी तेच सांगिल्लें की हो सगळ्यांत व्हडलो फटको हो वोट बँक पॉलिटिक्सा म्हणून. कारण जे गाडयो भरून हाडटाले हय आनी गाडयो भरून तांकां हांगाय वोट करपा लायताले आनी थंयय वोट करपा लायताले तांच्या गांवां भितर. ही टोल्ड मी अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ही सेड की खूब जाण मतदारांनी सांगलें BLO वतगीर की आमकां फॉर्मूच नाका म्हणून
सो तांकां विचारलें कित्याक फॉर्म नाका ते म्हणपाक ना ना आमचे गांवां आसा वोटींग हांगा आमी फक्त तुगेलें मत मारपा येता म्हणून आनी हांगा आमी टेम्पररी रावतात सो ताणें विचारलें तशें जाल्यार हांगा घेया न्ही तुमी तें डिलीट जातलें आनी शी 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 थंय आमगे सगळें घर आहा मालमत्ता आसा थंय जाय आमकां कार्ड हांगा आमगे फॉर्मूच नाका म्हण तुमगेलो सो हे जे ड्युअल वोटींग कार्ड वाले आहात जे घडये कर्नाटकांतले खंयचे डिस्ट्रिक्टाके आसताले आनी वोट करताले आनी हांगा इलेक्शनां येवन कोणाचे तरी वोट बँक जावन बशिल्ले तांकां कारण एक आसा SIR भितर तुमी एकदां SIRाक पार्टिसिपेट जाले आनी एका स्टेटीच्या रोला भितर तुमचें नांव आयलें की दुसऱ्या स्टेटीच्या रोला भितर नांव येवपाक शकना तेन्ना त्या स्टेटीचो SIR जातलो तुम्ही ऑटोमॅटिकली भायर पडटले रोलांतल्यान हियरींग सुद्दां ना यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ गोवा वोटर रोल कर्नाटकाच्या रोलां जर तुमचें नांव आसा तुमी ऑटोमॅटिकली भायर पडटले सो हे जेन्ना कळ्ळें खूब जाणांनी हात वयर केले सो जोयल बाब लौकिकाचो जो प्रश्न आहा वोट बँक कितले जाणां फटको बसपाक शकता खूप जाणांक पडटलोच खूप जाणांक पडटलोच बिकॉज वॉट हॅपन्स इज नाव विथ दीस एक्सरसाइज ऑल दीस कायंड ऑफ डुबियस वोटींग वील बी एक्सपोज जे कोण आशिल्ले तुवें आतांच म्हणलें तशें की दुसरे भायले स्टेटींतले हांगा येवन वोट बँक क्रिएट केल्ली आसा ती डिमॉलिश जातली बरे पॉलिटिशियन म्हणजे आत्ता बऱ्या बऱ्या ह्याच्या पोझिशनाचेर आसात ते 2022 70 ते 1,500 ह्या मार्जिनान भितर आसात आणि ज्यांच्या हितून आता 2-3 हजार वोटींग डिलीट जाल्ली आसा सो 27 मजा आहा पूण इंटरेस्टिंग वोट बँक जर आमी म्हटलें जर BJPचे वोटींग क्लीन आणि काँग्रेस हे सगळे करता अशें समज म्हटलें आमी आयज सगळे तेंचे लिडर हेवटे ना म्हणजे तो वोटर शिफ्ट जाला काय पार्टी बरोबर उरला पूण एक इंटरेस्टिंग आसा एक हितून भितर यू नो लास्ट टायम टेलिंग यू पॉलिटिकल बोवाळ असो व्हडलो जावंक ना हितून भितर इफ यू सी ना पॉलिटिकल बोवाळ जाल्ला कारण लौकिकान सांगलें त्या गजाली खातीर ज्या लोकांचे वोट बँक आहात बरोबर तातूंतले ऑलमोस्ट 33 जाण गव्हर्मेंटाक बसले आहात सो ते आनी कोणाचे आपल्याच गव्हर्मेंटाच्या नांवान शंक मारतले तेणी आनी अवेअरनेस केल्ले प्रोग्राम बी इलेक्शन कमिशन करून हांच्यांनी केल्ले हय BJP तांकां आतां कळटलें आपल्याला कितली कितली तुगेले पांया खालची वाळू सरकली ती सो आमी सद्या इतल्याचेर थांबतात आमची एनालिसीस चालूच उरतली लास्ट झडपी इलेक्शन आसा सगळ्यांनी उत्साहान भायर सरून मतदान करचें एकाच कारणा खातीर कारण पार्टी सिम्बॉलाचेर जाता बॅलटाचेर जाता आनी इश्यूज ते मागीर स्टेट इलेक्शन आसूं नॅशनल इलेक्शन आसूं किंवा पंचायत लेवल इलेक्शन आसूं वा जिल्हा पंचायत लेवल इलेक्शन आसूं मतदाराचो मतदान करप हो अधिकार आनी मतदाराक जर दिसता की आय वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट देर इज नो बेटर चान्स दॅन दीस सो भायर सरात मतदान करात आनी जो आपलो हक्क आसा आमी SIRाचे लास्ट उलयले आमी सगळे जाण हांगा 4 जाण बसले तांची नांवां अजुनूय आसात वोटींग रोला भितर सो आमी सगळे मतदानाक वतले झडपी इलेक्शनाक SIR लागना तरीकय तुमी लक्षात घेया जेन्ना SIRा सारकी येदी व्हडली मोहीम जाता तेन्ना तुमचो मतदानाचो अधिकार कितलो म्हत्वाचो आनी हाव प्रिशियस इज दॅट वोटींग कार्ड हाजी जाणीव तुमकां जाला आसतली सगळ्यांक त्याच खातीर भायर सरात मतदान करात इतलेंच मागता आनीक थांबता पांडुरंग बाब लौकीक बाब जोयल बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पवित्रवाद प्रुडंट नमस्कार